friends, good afternoon and welcome back to my channel. So friends, बाबा पळय हा आपलो टीव्ही पळयता ताका टीव्ही लावन दिल्या. साउंड स्लो केला आहे सारको कित्याक कॉपीराइट्साक लागून. ओके आणि तो आपलो एकाडे प्ले करता आणि एकाडे टीव्ही बी पळयता. ओके सो कित्याक लायला ताका मागीर तो म्हाका व्लॉग नाल्यार करपाक दिना म्हूण सो ताका लागून ताका मातशी टीव्ही लावन दिल्या. आणि आयज फ्रेंड्स एक तुमकां बारीकसो धाकटो एक सरप्राइज हा. ओके सो सरप्राइज म्हटल्यार आमचो रिगार्डिंग बाबा. ओके रिगार्डिंग बाबाच्या वयरूच ते. ओके सो आमी न्हू फ्रेंड्स बाबाचें एडमिशन केला आमचे स्कॉलान. ओके टॉडलर स्कूलान घायला ताका आमी. ओके हिंगासरूच आमचे म्हापसा आहा ते लागींच हिंगा आमकां क्लोज बाय. सो थिंगासर आमी ताचें एडमिशन केला कित्याक बाबा आतां 2 years 3 months जाला कंप्लीट. सो ताका लागून आमी चिंतलें की ताका स्कूलान घालतली म्हूण. स्कूल म्हणल्यार तांकां तो प्ले टायम कहो तेंचो की टॉडलर्स धाकटी हान न्हू सो ताका लागून. ओके सो थिंगासर आमी ताचें एडमिशन केला 9 to 12. ओके बट हांव ताका 9 o'clock व्हरोना 9:45 हाड म्हणटा ताका टीचर कित्याक सकाळचो मातसो उठपाक तो कुस्तार करता. सो ताका लागून हांव ताका 9:45 व्हरता आणि 12:30 हाडपाक वयता. जी कोण न्यू मॉम्स आहा आनी फर्स्ट टायम तांचो भुरगो स्कॉलाक वता लायक समथिंग न्यू न्हू तांकां तें. सो तेन्ना खूब बरी फान कशें दिसता मज्जा दिसता आनी तांकां एक्सायटमेंटूय आसता न्हू की आपणाचे भुरगे स्कॉलाक वयता. सो आनी फिलिंगूय समथींग डिफरंटूच कशें न्हू तें जेन्ना तुजे भुरगे स्कॉलाक वयता पळय तेन्ना. सो येस म्हाकाय तें फिलींग डिफरंटूच कशें. ओके म्हाका आनी आंतोनियोक सो आमकांय तें फिलींग एक डिफरंटूच कशें कित्याक फर्स्ट टायम मॉम जाल्या आनी फर्स्ट टायम म्हजो भुरगो स्कॉलाक वयता. ओके सो इट्स समथींग डिफरंट फिलींग कहो. सो येस ताका स्कॉलाक घायला आमी. ओके ताचें एडमिशन्स बी केला आनी आतां मांडेसान ताचो फर्स्ट डे आसतलो. फ्रायडे हाड म्हटला तेणी जस्ट ताका पळोवपाक लायक तो खंय रावता ओ कितें पळय तो 15 days तांची ट्रायल कशें आसता म्हणजे 15 days ती पळयतात भुरग्यांक लायक इफ भुरगीं चड रडटात क्रँकी बी आहा जाल्यार मागीर ती म्हणटा तांकां हाडी नाका मागीर 3 वर्सांचेर बी घाला म्हणून तांकां. ओके सो बाबाक फ्रायडे एक फर्स्ट ट्रायल आहा कित्याक सॅटर्डे संडे हॉलिडे. सो मागीर मांडेच्यान ताका कंटिन्युअसली वतले. इफ बाबा रावना जाल्यार 15 days ताका काडटले आनी इफ बाबा रावता जाल्यार हांव ताचें कंटिन्यू करतलें. ओके बट म्हाका दिसता म्हज्या हिसपान बाबा आमचो रावतलो कित्याक आमी एडमिशनाक गेल्या पळय त्या दिसा तो इतलो खेळटालो थिंगा टॉयजान लायक ताका हार्डली घरा येवपाक दिसनासलें. ओके सो ताका लागून. ओके आनी चड भुरगीं ना थिंगासर थोडीच जाण आहा सो बरें न्हू आपलें. सो तांकां म्हणटा ती आतां न्यू आहा आनी धाकटी आहा आनी सडनली आपणाक खंय पावयतात लायक तो हे फील जातलें. सो मातशें थोडे दीस क्रँकी जातात भुरगीं सगळीं आतां टॉडलर्सानूच न्हू बट अप्पर केजी लो केजी पासून घातली जाल्यार भुरगीं आपली क्रँकी जावपाक जाय ती जाताच कितलेंय तांकां हें कर. सो ताका लागून हांवें आतां चिंतलें की आमचो बाबा मातसो चड क्रँकी आनी तो आंतोनियो खूब क्लोज आहा. सो ताका लागून आमी चिंतलें की ताका आतां टॉडलर्सान एक ऑपॉर्च्युनिटी ताका मेळ्ळ्या. आमच्या टायमार असल्यो ऑपॉर्च्युनिटी नासल्यो लायक हे टॉडलर्सांचे स्कॉल बी नासले. सो आतां खूब अपग्रेड जाला खूब ऑपॉर्च्युनिटीज बी आहा पळय. सो ऑपॉर्च्युनिटी आहली सो ताका लागून हांवें म्हटलें की ताका आमी चलो घालया आनी पळोवया कितें कशें जाता पळय तें. ओके सो आमी ताचें एडमिशन फूल एडमिशन बी केला. ओके आनी आफ्टर 15 days ताका युनिफॉर्म बॅग बी सगळें ती प्रोवायड करता स्कॉलानूच. ओके हालीं आमी पे करपाक जाय सगळे स्टेशनरीचे तांकां कितें लागता भुरग्यांक. ओके कितें एक्टिविटीज बी आसता तांकां खंय. ओके सो जे एक्टिविटीजांक बी कितें लागता वस्तू बी सगळी ती प्रोवायड करता. हालीं आमी ताका जस्ट टिफीन दिवपाक जाय. ओके सो आफ्टर 15 days ताजें सारकें स्कूल स्टार्ट जातलें. स्कूल म्हणल्यार तें तांकां प्लेईंग टायम कहो तो. ओके नॉर्मल स्कॉलांनी आसता पळय तो हें ना काय. सो 15 days तांकां जस्ट ती ऑब्जर्व करतली कशी कितें पळय ती इफ ती लर्न करतात जे ती कितें शिकयता ती लर्न करतात बीन जाल्यार ती तांकां हें करतली. ओके ना जाल्यार ती मागीर म्हणटा ही पॅरंट्सांक की मागीर घाला म्हण तांकां. ओके सो आय एम व्हेरी हॅपी की बाबा आमचो इतल्या फास्ट लायक 2 years जालो. सो येस वी आर व्हेरी हॅपी की आमचो बाबा इतल्या फास्ट व्हडलो जालो आनी लायक स्कॉलाक वचपाक लागलो बी म्हण. ओके सो लायक इट्स अ व्हेरी प्राउड फिलींग कशें न्हू लायक तुजे भुरगे स्कॉलाक बी वयता ओ कितूनय हें करता तेन्ना एक आवयक हें जाताच न्हू तें लायक प्राउड फील जातात न्हू तें. सो ते भाशेन. ओके सो येस वी आर व्हेरी हॅपी आनी
वी आर व्हेरी एक्सायटेड टू सेंड हिम टू स्कूल. कित्याक एक प्राउड मोमेंट तो, एक प्राउड फिलींग तो की जेन्ना तुझे भुरगे फर्स्ट टाइम स्कॉलाक वयता आनी खूब हे कळ्ळें डिफरंट फिलींग कहें न्हू तें. सो तेका लागून ओके. कोणाची भुरगीं ही हा 2 वर्साची बी आनी तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळता लायक तुमचे थिंगा स्कूल्स बी हा लायक ही टॉडलर्सांक बी घेतात बी जाल्यार प्लीज घाला तांकां. लायक थिंगासर सावन तांकां संवय जाता लायक म्हणजे मागीर स्कॉलाक बी वचपाक तांकां संवय जातली न्हू भुरग्यांक वोकोन बी. सो तेका लागून आमी तेंच चिंतून ताका घायला. तुमचो बाबा वयतलो स्कॉलाक, ताचे कांय हे प्रॉब्लम ना कित्याक तो खेळपाक बी मेळता थिंगासर खूब हॅप्पी आनी एक्सायटेड तो रोखडोच. ओके. सो येस हे आहले सगळे बाबाच्या वयर. फुडें नेक्स्ट व्लॉगांनी बी हांव तुमकां केन्नाय मोदें दाखयता बाबाचो फर्स्ट डे एट स्कूल बी कसो वयता कितें पळय तें हांव तुमचेशी शेअर करतलें. ओके. सो चलो कितें तुमकां इन्क्वायरीज बी हा जाल्यार म्हाका कमेंट डावन करून विचारल्यार जाता. ओके. हांव मागीर तुमकां तें आन्सर करता. सो येस हो आहलोलो धाकटोसो व्हिडिओ रिगार्डींग बाबा स्कूल एडमिशन. हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. सो फ्रेंड्स आतां इवनिंग जाल्या. ओके. अरावंड 6 o'clock. सो हांवें चिंतलें कितें तरी खावपाक करतलें म्हण स्पेशल. ओके. सांजे इवनिंग स्नॅक्स कशें. सो आयज न्हू फ्रेंड्स हांव करता गोबी. ओके. ड्राय आमची कॉलीफ्लावर बी घालून करता न्हू पळय ती. ओके. ड्राय ती. सो हांवें म्हजे इन्ग्रेडियंट्स काडून दवरले थिंगा रेडी केला आनी दवरला किचनान. ओके. ऑलरेडी हांवें स्टार्ट केल्या करपाक ती. ओके. हाफ जाल्या म्हजी. सो हांव तुमचीशी शेअर करता. ओके. ही म्हजी स्टायल. ओके. इन माय स्टायल आनी दुसऱ्या भाशेनी करूंक जाता ती. ओके. सो ही म्हजे स्टायलीन. सो हांव तुमची शेअर करता मागीर म्हाका कमेंट करून सांगा. ओके. खंय आसली कितें पळय तें. सो आनी आतां हांवें वेस्ट करिना. ओके. सोमतें हांव करपाक वयता आतां. ओके. सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फ्रेंड्स हिंगासून न्हू हांवें ऑलरेडी प्रिपेरेशन करून दवरला रेडी हे फ्राय करपाक. ओके. फर्स्ट हांवें कॉलीफ्लावर कातरला आनी इल्लें सॉल्ट घालून बॉयलिंगाक दवरलेले मातशें सॉफ्ट जायसर मातशें चड न्हू. ओके. सो ताचें उदक बी भायर मारला आनी हांवें दुसऱ्या बावलान एक बॅटर केल्लो. ओके. दॅट इज मैदा आनी रायस फ्लार घालून. ओके. सो ते रेडी केल्ले. एक हाफ टीस्पून हांवें तितून रेड चिली पावडर घायला. ओके. जस्ट फॉर दॅट हे अशें तिखसाणीक आनी कलराक लागून. ओके. तो बॅटर मातसो थीक जावपाक जाय. ओके. चोडूय पातळ आनी चोडूय दाट आसपाक ना, एक सारको आसपाक जाय. ओके. मिडियम सारको. आनी तितून हांवें तो उकडला पळय तो कॉलीफ्लावर घातला, मिक्स केला, मातसो गोत रेस्टिंगाक दवरला आनी ताच्या उपरांत हांवें तें डीप फ्राय केल्या. ओके. सो हिंगासर हांवें दवरलां म्हजें तेल कित्याक हांवें एक रावंड ऑलरेडी हो पळय हे हांवें डीप फ्राय केल्या. ओके. 1 by 1 करून हांवें चड रेड चिली घालूंक ना बिकॉज ऑफ बाबा ताका मागीर खावपाक जायना म्हण स्पायसी जाल्या उपरांत. आनी हिंगासर म्हाका फोंड्यांक लागतलें म्हणटा पळय तें एक आनियन, गार्लिक एंड जिंजर, ग्रीन चिली आनी हे म्हाका गार्निशिंगाक आमचे स्प्रिंग ऑनियन्स. ओके. लास्ट फायनल जाल्या उपरांत सगळे. सो आतां फटाफट हे सगळे म्हजे भाजून घेता. हे पळय सगळे डीप फ्राय करून घेता आनी हांव मागीर तुमकां मेळटा. आनी न्हू तो पळय हे क्रिस्पी जावपाक जाय सामकें बरें सामकें क्रिस्पी जावपाक जाय. हे न्हू फ्रेंड्स म्हजे हे पळय गोबी भाजून जाले. ओके. आनी म्हजे सामकें बरें कलर बी बरें येयलें आनी चोडूय करपाक बी कांय ना आनी बरें क्रिस्पी जालें सामकें तें. आतां फटाफट हांव घालता हिंगासर फोंड. ओके. सो फर्स्ट हांव घालता म्हजें जिंजर आनी गार्लिक. ओके. आनी रेड चिली. हांवें तें फीश पॅन यूज केलें. ओके. जें डीप फ्राय केल्ली न्हू पळय तीच पॅन ऑयल हांवें काडून एका बावलान दवरला आनी त्याच पॅनान हांवें करपाक स्टार्ट केलां. ओके. तुमकां जाय जाल्यार दुसऱ्या पॅनान तुमी करूं येता बट हांव त्याच पॅनान करता. ओके. गॅस मातशें लो दवराता आनी आतां एड करता हितून आनियन. आनी ते स्प्रिंग ऑनियनाचो आसता न्हू ऑनियन तेका बी बरें मिक्स केलें. गोल्डन ब्राउन जावन ऑनियन. ओके. आनी हांवें जिंजर आनी गार्लिक घातलें न्हू ताजो बरो अरोमा सुटला.
म्हाका लायक जिंजर गार्लिकाचो वास. ओके हे जावन ओके. सो म्हजो आनियन भाजला, थोडी ताका ब्रावन करिना. ओके सो आतां एड करता तितून म्हणटा पळय ते फर्स्ट सोया सॉस. ओके एक 1 टेबलस्पून हे आणि गार्लिक चिली सॉस रेड. ओके आणि ताच्या उपरांत घेतला पळय ते हांव टोमॅटो केचप. सगळे 1 टेबलस्पून हे एड केला. ओके रस मिक्सर आणि मुलं टोमॅटो सॉस घालता. सो हांवें घातले 2 टेबलस्पून टोमॅटो केचप बिकॉज ऑफ रेड कलर आनी स्वीटनेसाक लागून. ओके सो हेका मातसो बॉयल हे मातशें फ्राय जावन येता सॉस घातला पळय. ओके सो आतां आमकां हितून एड करपाक जाय पळय तें कॉर्नफ्लावर. ओके आमी घेवया 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर. ओके आणि हितून आतां आमी एड करूया वॉटर. ओके सो वन्स वॉटर एड केलें की हे जातलें. ओके लम्स फ्री. सो आतां ते ह्याकेन कॉर्नफ्लावरचें हें केल्लें न्हू आमी वॉटर त्याक आमी हितून पोर करूया. ओके आनी परत मिक्स करूया आनी ते थीक जावपाक नाका जा. आमी तितून थोडेशें वॉटर एड करूया. ओके तुमच्यान जाय जाल्यार फर्स्ट वॉटर एड करूं येता आनी मागीर आमचे कॉर्नफ्लावराचो हे घालूं येता स्टार्च. ओके ओके सो हे आतां रेडी. आनी हे स्टेजीर आतां तुमकां जाय जाल्यार पळोवन तुमी सॉल्ट घालूं येता. ओके हांव थोडेशें हिंगासर आतां सॉल्ट एड करता हे स्टेजीर. ओके कित्याक ऑलरेडी हे आमचे कॉलीफ्लावर बॉयल करतना ऑलरेडी हांवें सॉल्ट घायलें न्हू. सो ताका लागून चड घालून मातशें घायलां. आनी आतां आमी एड करूया आमचे मेन इन्ग्रिडियंट. ओके सो हांवें बरेंशें मिक्स करून घेता मागीर मेवता. ओके हांवें बरेंशें आमचें मिक्स केलें आनी आतां हांवें गार्निशिंगाक घायल्या स्प्रिंग ऑनियन्स. ओके सो हांव बरेंशें मिक्स करता सगळें आनी प्लेटींग करता आनी मागीर तुमकां मेवता. सो म्हणजे ड्राय गोबी रेडी. ओके सो तुम्ही पळोवपाक शकता काय बरो कलर येयला. काय फूड कलर बी काय एड करूं ना, नॅचरल कलर जस्ट हांवें कलराक लागून रेड चिली पावडर एड केला. दॅट इज रेड कश्मीरी चिली पावडर येता पळय तो. ओके सो पळया काय बरें जालां सामकें.